नमस्कार. आमच्या वांगडा आतां आसा शिवोलचे उमेदवार विनोद पालयेकर. हे अपक्ष रावलेले आहा. हेंच्या बद्दल आमी जाणून घेवया हेंचो प्रचार कसो कितें चालू आहा आनी कितें फुडली वाटचाल कशी कितें आहा ती. नमस्कार सर. आतां तुमी आतां मेरेन कितें कितें हे केलां सर? म्हणजे आतां तुमी मिनिस्टर बीन आशिल्ले न्हू, तेन्ना कितें कितें काम केलां? मंत्रीपद आसतना हांवें भरपूर कामां केल्या. जवळ जवळ सबंद शिवोली मतदारसंघान काम केल्लें आसा. आमच्यो 6 पंचायती, त्या 6 पंचायती भितर एक विस्तृत प्रमाणान काम केल्लें आसा. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जो अंजुना कांयसुवा पंचायत आसा त्या पंचायतीन भरपूर काम जाल्लें आसा. थंय विशेश करून आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केलां, एक पावर सब स्टेशन हाडलां, त्याच बरोबर उदकाची टाकी बसयल्या आनी जे अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें तेच्या पयलीं आमी एक हॉट मिक्स रोड घातलेले सगळे अंजुनाचे. पण त्या नंतर ते घातल्या नंतर एक 2-3 म्हयन्यांनी परत आमकां ते फोडचें पडलें आनी ती अंडरग्रावंड केबलिंग घालची पडली. त्यामुळे त्या रस्त्याची परत दुर्दशा जाली. आतां परत ते हॉट मिक्स करपाक आमी 7 कोटीचो पास करून घेतलो प्रकल्प आनी ते आतां हॉट मिक्स आमचे सुरूय जाले. आनी एक बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आज जर पळयलें जाल्यार अंजुना कांयसुवा जो पर्यटन दृश्ट्या एकदम सोयीचो मानलो वयता असो अंजुना कांयसुवा मतदारसंघाची जी पंचायत आसा म्हत्वाची आनी सगळ्यांत मोठी पंचायत ती, थंय 11 पंच आसात. आनी ह्या पंचायती भितर आज जें काम चालू आसा, सगळे रस्त्यांचे हॉट मिक्स चालू आसा, अंडरग्रावंड केबलिंग जालें, पावर सब स्टेशन जालें, उदकाची सुद्दां बरी तजवीज आसा. आनी आतां आमी फुडलें येणारें जें सरकार आसा त्या येणाऱ्या सरकाराच्या काळान 30 MLDचो एक प्रकल्प आमी हाडटले, जो ऑलरेडी आमी सरकार दरबारान फायल केल्लो आसा आनी तेची परमिशनां घेवन आमी येणाऱ्या सरकारान तें लोकार्पण करतले. पण तें लोकार्पण करतलो जाल्यार तेच्या पयलीं सगळीं पास करून घेवपाची जी कामां आसा ती करची पडटली. त्याच बरोबर इतर मतदारसंघान सुद्दां, आपल्या इतर पंचायती भितर सुद्दां आमी भरपूर अशीं कामां केल्या. दुसरो आमचो तिळारीचो म्हत्वाचो प्रकल्प आसा, तो म्हणजे देशांतलो 99 प्रकल्पा पैकी एक प्रकल्प मोठो. आनी त्या प्रकल्पाचे 350 कोटीचें बांदकाम उरलेलें करपाचें, पायपां घालपाची उरलेली, ज्यामुळे सगळ्या रस्त्यांची म्हत्वाचे अशे जे रस्ते आसले त्या रस्त्यांची 3 वर्सां दुर्दशा जावन उरली. पण हालींच आमी ते मान्ना टू म्हापसा हो म्हत्वाचो जो रोड आसा तो रोड, आनी ह्या रोडा वयल्यान सगळे पेडण्याचे पासून ते सगळे लोक ह्या रोडा वयल्यान येता वयतात, ये जा करतात. आनी आज तो आमी हॉट मिक्स केल्लो आसा. एकूच आसगांव सोनारखेड पंचायतीचो जो थोडोसो रस्तो खराब जाल्लो आसा तो, तेची ऑलरेडी सँक्शन जाल्ली आसा ऑर्डर 3 वर्सां पयलीं. पण कांय थंयसर राजकारण घडलेलें आसा आनी तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर मुद्दम तें काम करिना. आनी येणारें जें सरकार आसा त्या सरकारान आमी आसतले. म्हाका खात्री आसा की म्हाजे प्रामाणीक अशे मतदार म्हाका परत एकदां यश दितले. त्या वेळार आमी अशे जे कॉन्ट्रॅक्टर मुद्दम कामां करपाक चाल ढकल करता तेंचेर कठोर अशी कारवाई केली वयतली. कारण हे कामां म्हत्वाची आसा, कारण लोकांच्या सेवे खातीर केल्लीं ही कामां आसा. आनी आज जर अशा तरेची कामां पास जाल्ली सुद्दां जर तुमी करिनात जाल्यार तेंचेर कठोर कारवाई करप ही काळाची गरज आसा. आनी हेजे फुडेंय येणारे सरकाराक सुद्दां म्हजो सल्लो आसा की अशा कॉन्ट्रॅक्टरान सोदून काडून तेंचेर कठोर अशी कारवाई करपाची गरज आसा. आतां पळोवंक गेलें ना तुमच्या मतदारसंघान 13 उमेदवार आहा टोटल मेळोन. सो कशें कितें तुमी परत करता हेजे सगल्यांचे मदीं?
सगळे होतकरू आसा आनी सगळ्यांक आमदार जावपाची इच्छा आसतात. आतां 13 जाण रावल्या तितून भितर हांव एक आसा आनी हांव सद्याचो आमदारय आसलो आनी त्यामुळे ह्या 5 वर्सांक जें काम हांवें केलां तेचो लाव म्हाका ह्या येणाऱ्या निवडणुकेन मेळटलो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका तशें व्हडलेशे विरोध आसा असो म्हाका दिसना, कारण जीं कामां केल्या ती सगळीं कामां हांवें म्हाज्या मतदारा फुडें व्हेल्लीं आसा. म्हाज्या पुस्तिकेच्या स्वरुपान जीं कामां आमी केल्या, तरी जवळ जवळ आनी एक 100 कामां त्या पुस्तिकेच्या भितर येवंक ना, तरी आसतना जितकीं कामां हांवें त्या पुस्तिकेन हाडपाचो प्रयत्न केला तितको हाडलेलो आसा. आनी अशीं अनेक कामां आसा हेज्या फुडेंय जावपाचीं. ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्सूय जे येतले आतां फुडें तेय बी हांवें घातलेले आसा. त्यामुळे आतां लोकां भितर एक चर्चा आसा की लोकांक समजलें आतां की खंय खंय प्रकल्प आतां जावपाचे आसा आनी हेज्या पयलीं जाल्या ते. कित्याक हांव सहसा स्वताचे गाजावाजा करपाची म्हाका संवय ना, स्वताचीच प्रौढी गावपाची म्हाका संवय ना. त्यामुळे हांव एक असो एडवर्टायजमेंट बी करपाच्या विरुद्ध आसतालो. पण आतां खरें म्हणजे निवडणुकीच्या वेळाक जेन्ना हांव वयता फुडें तेन्ना लोकां समोर हांवें जें काम केलां तें हाडप गरजेचें आसा आनी त्या दृश्टीन आमी ती पुस्तिका स्वरुपान ती कामां सगळीं म्हाज्या मतदारसंघान म्हाज्या मतदारांच्या समोर हाडलेली आसा. आनी मतदारांनी तर पयलें आसा की इतकीं कामां जर जाल्यार म्हाका ते निश्चित कौल दितले हातूंत शंकाच ना. हे अंजुना पयलें ना टुरिजम हे एरिया, पूण टुरिजम एरिये खातीर तुमी तुमचो फुडलें विजन कितें आसलें? कितें नवे प्रकल्प हाडपाचे जशें करून ट्युरिस्ट आनीक वाडटले? नवे प्रकल्प खूब आसा. हाजे पयलीं एक आतां कोस्टल बेल्ट जे आसा पळय थंयसर टॉयलेट अशें सुसज्ज अशें ना, पण फाटीं आमी एक जें उद्घाटन केल्लें थंयसर आसा अंजुना बेल्टाक. पण मेन जो वागातोर बीच आहा थंयसर अशें म्हत्वाचो असो प्रकल्प येवप गरजेचो आसा. कित्याक थंयसर मे म्हयन्यान वगैरे एप्रील मे म्हयन्यान लोक मुद्दम न्हांवपाक येतात आनी न्हांवपाक येता आसतना थंय अशे बुजुर्ग लोक चड येतात आनी तेंची सोय ना थंयसर टॉयलेटाची, कपडे बदलपाची अशी सोय ना. ती सोय करप हें गरजेचें आसा आनी त्या दृश्टीन आमी थंयसर एक बऱ्या तरेचें सुसज्ज अशें टॉयलेट आनी प्रसाधन गृह अशें बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो प्रयत्न करतले, जेणे करून आमचे जे लोक ह्या बिचाचेर येतात तेंची बऱ्या प्रमाणान सोय जावची अशी एक आमची इच्छा आसा. आनी त्या दृश्टीन हांव येणाऱ्या निवडणुकेन निवडून आयल्या नंतर एक बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो प्रयत्न करतलो. पळोवंक गेलें नाल्यार जेन्ना तुमी प्रचाराक वयता न्हू तेन्ना तुमचे लोकांची प्रतिक्रिया कितें आसता, म्हणजे कितें जाय आनी कितें नाका तें? लोक खूश आसा. लोकांक कळ्ळां की हांव काम करता म्हणून आनी तें पुस्तक पळयल्या नंतर आनी प्रत्येक घरान म्हाका लोक वळखता, तेजो फायदो म्हाका जाता. कारण आमदार जाल्या नंतर एक तरेची जी भावना घेवन आमी लोकां म्हऱ्यान वता आनी जी कामां केल्या त्या कामाचो पुरावो आसा लोकां समोर आनी लोकांक विश्वास आसा म्हाजेर की हांव मतदारसंघान कितें तरी काम करतलो अशें सगळ्या लोकांक पटलेलें आसा. आनी त्या दृश्टीन जेन्ना हांव लोकांच्या दारान वयता की लोक खुशीन म्हाजें स्वागत करतात, बसयतात, च्या दितात, हें करतात आनी एक बऱ्या तरेचें वातावरण. आनी त्यामुळे म्हाका खात्री आसा की येणारी जी निवडणूक आसा ती हांव भरपूर मेजॉरिटीन जिखतलो. आतां पळोवंक गेलें ना सुबज तुमी जिखले नाल्यार खंयच्या पक्षाक तुमी तेंको दितले? ते फुडें आसा. फुडें जसो काळ येतलो त्या प्रमाणे म्हजो निर्णय ठरतलो अशें म्हाका दिसता. कारण आजून रिजल्ट जावपाक आनी एक म्हयनो आसतलो. निवडणूक आहा 14 तारीख, त्या नंतर 10 तारखेक रिजल्ट आसा. पण जर बऱ्या तरेचें सरकार येवंक जाय गोंयान, जर बऱ्या तरेचें सरकार येवन आमच्या प्रामाणीक मतदारांची सेवा करणारें जर सरकार आसतलें
जाल्यार त्या सरकाराक निश्चितपणान आमचो तेंको आसतलो. कारण खंयचेंय डेव्हलपमेंट करता आसतना सरकारा बरोबर रावप हें गरजेचें आसता. नाजाल्यार तें डेव्हलपमेंट विकास हो बहुवंशी प्रमाणान तूं फाटीं उरता जर सरकाराक तेंको दिना जाल्यार. आनी त्या दृश्टीन आमी पळयतले की बऱ्या तरेचें जें सरकार येतलें त्या सरकाराक आमी तेंको दिवपाचो प्रयत्न करतले. पळोवंक गेल्यार ना तुमच्या मतदारसंघात 7 पंचायती पडटा. सगल्यो पंचायती तुमच्या वांगडा 6 पंचायती पडटा. सो सगल्यो पंचायती तुमच्या वांगडा आसा? पंचायती आसा म्हणजे कश्यो आसा? पंचायती आसा म्हणजे लोक आसले की पंचायती आसता न्हू. पंच आनी सरपंच पंचायती ठरयनात. जे प्रामाणीक मतदार आहा ते ठरयता. आनी प्रामाणीक मतदार हे मतदार राजा आसता. तेंच्यांनी जर ठरयलें की फाल्यां एकट्याक उडोवपाचो जर जाल्यार ताका ते उडयतात. आनी त्यामुळे लोकांची जी मेजॉरिटी आसा ती म्हाजे वाटेन आसा. त्यामुळे हांव त्या पंचांचेर आनी सरपंचांचेर बिलकूल अवलंबून ना. हांव म्हाज्या प्रामाणीक मतदारांचेर अवलंबून आसा आनी तेंचो म्हाका बऱ्या तरेन पाठिंबो मेळटा.